भलायकीच्या क्षेत्रात काम करताना भाजप सरकारान अनेक कामात अडेक लायली। 2012 PHC म्हणजेच प्रायमरी हेल्थ सेंटराची संख्या 19 असली। 2012 भाजप सरकार सत्तेन आयले तेन्ना त्या संख्येन वाढ करत 2020 मेरेन 55 प्राथमिक आरोग्य केंद्रां बांधली। तशेंच 350 कोटी रुपये खर्च करून गोवा मेडिकल कॉलेजीन सुपर स्पेशलिटी विंग चालू केलो। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजने अंतर्गत गोवा मेडिकल कॉलेजीच्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटलाचे काम चालू झाले। हे हॉस्पिटल गोय सरकाराच्या दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजनेक जोडले गेलेले आसा। ह्या हॉस्पिटलान 830 बेड्स आसात। कोविडाच्या महामारी वेळेर ह्या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलान कोविड रुग्णांक आधार दिलो। रस्त्यांच्या विकासा खातीर 2009 ते 2014 ह्या कार्यकाळान गोंय सरकाराक केंद्रीय सरकारान फकत 120 कोटी रुपया दिल्ले। पूण 2014 ते 2018 कार्यकाळान डबल इंजिन भाजप केंद्रीय सरकारान 6000 कोटी रुपया राज्य सरकाराक दिल्यात। रस्त्याच्या विकासा लागून 2007 ते 2011 ह्या वेळापेक्षा 2017 ते 2019 मेरेन रोड ॲक्सिडंट 15% कमी झाले। तसेच अपघातान मृत जावपाचे प्रमाण 60% कमी झाले। राज्य सरकार आणि केंद्रीय सरकारान मेळोन रस्ते, हायवे, पुलांचेर 2018 ते 2019 दरम्यान एका वर्साक 1100 कोटी रुपया खर्च केलेत।